हांव अंत्रूज म्हालांतलो आनी शिक्षणाक हांव प्राधान्य दितां. फोंड्यान IIT येता तर हांव येवकार दितां. मात सद्याक फर्मागुडयेर IIT कॅम्पसांत IIT प्रकल्पाक लागपी सुवात उपलब्ध ना. मात आनी खंय सुवातेर फोंड्यान विचार करूं येता. अशें जाल्यार फोंडेकार लकी थारतले अशें मंत्री गावडेन म्हळां. RDXGOA खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर. एक म्हयनो किंवा एक सवा म्हयनो पयलीं आमी दिल्ली आशिल्ली. हेका लागून कशें आसा, मेळावलेचे जे लोक जे आयिल्ले आशिल्ले ते आमकांय प्रत्येकाक रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले. आनी त्या संदर्भान एक्चुली जे प्रपोजल जो फोंडा खंय तरी आसा, हांवें तांकां CMाक गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एक आयडेंटिफाय करून एक दोन जागा एक म्हणिल्ल्यो आशिल्ल्यो. त्या प्रमाणे इट इज अ कॉल ऑफ द CM नाव. आनी प्रत्येक आज खुबश्या पेपरांनी बातमी आयिल्ली आसात की भारतीय जनता पक्ष त्याच बरोबर बाकीच्या खुबश्या आमदारां भितर शिफ्ट करप अशें तांणी म्हणिल्लें आसा. म्हाका जर तुमी पर्सनली विचारस, कारण हांव एक अंत्रूज महालांतलो आनीक शिक्षण हें म्हजें एक प्राधान्याचेर हांव सदांच उलयतां, हांव दिताय बीन. सो आय विल बी डेफिनेटली वेलकम फॉर द प्रोजेक्ट इन फोंडा. बट कशें आसा, जे फार्मागुडी IIT कॅम्पसा भितर सद्या जो IITक लागणारो जो जागो जो जाय तो सद्या उपलब्ध ना. पण डेफिनेटली वी कॅन शिफ्ट इट समवेअर इन फोंडा आनी ताजे एक दोन लोकेशनां काही गोष्टी आमी आयडेंटिफाय करपाचे प्रयत्नान आसात. पण जर जालें जाल्यार फोंडाकार म्हाका फोंडावासी म्हाका दिसता खूब लक्की आसपाक शकता, कारण फोंडे हें आज एज्युकेशनल हब जाल्लें आसा. वेर देर इज अ आयुर्वेदीक कॉलेज आसा, होमिओपॅथीक आसा, RIT कॉलेज आसात, फार्मासी कॉलेज आसात, गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आसात, BEd DEd कॉलेज आसात. हे सगळे कॉलेजीस जर आसा आनी तातूंत भितर NIT आसा फार्मागुडीच्या कॅम्पसां भितर. आनी ह्यो जर सगळ्यो काही गोष्टी जर जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. पूण एक गोश्ट आसा, मेळावलेची जमीन जी आसा ती कंप्लीट गव्हर्मेंटाच्या पदेशना भितर आसा. वेरेज आमकां बाकीचे कडेन जर आमकां शिफ्ट जर करतले जाल्यार ती जमीन लँड एक्विशन करचें पडटलें. पूण लँड एक्विशन करपा खातीर कितलो प्रोसेस आसता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्याय दृश्टिकोनांतल्यान गोंयचो मुख्यमंत्र्याक तेजी भान आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू टेक द एप्रोप्रिएट डिसिजन. आनी म्हाका जर अशें दिसता ती खंय तरी विरोधाक वचचे पेक्षा खंय तरी एक चेंज ऑफ प्लेस जर जाता जाल्यार आमी तें करपाक शकतात. कारण कित्याक सांग, IIT ही सगळ्यांक घेवन आमकां मुखार वचपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें तशें मत आसा.